माझे नाव स्वप्नील नाईक. आणि हो तुम्ही आता स्टॉल घातला पळय तो कितले वर्सां पयलीं आमी जाली 10 वर्सां जाली आमी स्टॉल घातला. मात आहा गिरायक जाता. गिरायक म्हणजे वर्सान वर्स मातशें कमी जायत चल्ल्या. आतां भायले जे आउट ऑफ गोवा आमचे येता पळय तांकां लागून तुमकां इफेक्ट पळोवपा पडटा कित्याक ते आमी पळयता की ते पणटी विकता जावं आकाश कंदिली विकता. तेंच्यांनी सगळो गोवा एक्चुअल कॅप्चर केलाच म्हणूंक शकता तूं. कित्याक तेंच्यांनी जळीमळी तांकां फर्स्ट प्रिफरन्सय गोंयकारांच्या पेक्षा तांकांच फर्स्ट प्रिफरन्स येता. सो आमकां खूब इफेक्ट पडलेलो आसा. आमी चवथीकूय हांगा आमचो माल सगळो उरलेलो स्टॉक तांकां लागून. तुमी हांगा कितें कितें दवरता आकाश कंदील कितें आमी आकाश कंदील दवरता तुका पणटी दवरता फायर वर्क्स दवरता. ओके तुमीच करता आकाश कंदील बीन आकाश कंदील आमी करता. आनी पणट्यो बीन तुमी पणटी आमी हाडटा. तुमी हाडटा. प्रायम लोकेशन जे आसता पळय ते भायल्या लोकांक गावता आनी जे नीज गोंयकार आहा पळय तांकां अशें भायर रस्त्याचेर हे करचें पडटा. सो हे सरकारान हेजेर कितें विचार करूंक जाय. गोंयकार फर्स्ट विचार करूंकच जाय कित्याक आमची आतां कितली वर्सां जाली आमकां लायता हांगा सगळे लायतना लायसनांचो हेंचो आमचो खूब प्रॉब्लेम जाता हांगा. आतां लायटीचो प्रॉब्लेम आसा आतां लायट दिवंक ना तुमकां सद्या. लायट म्हणजे आमी प्रत्येकाक हे करता पूण आमी आतां अरेंज केला जनरेटर बीन आतां एनओसी दिल्ली जाल्यार आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हे करूं. सीसीबींतल्यान परमिशन गावला तुमकां. सीसीबी आमकां हे करता कॉपरेट करता. सीसीबी काय ना. सीसीबी आमकां एकदम बरें करता. ओके तांकां चार्जीस बीन काय आसता कितें भरचें पडटा. सीसीबी तेंचो सोफा आसता तो येता. कितले दिसांचेर आसता स्टॉल. आमचो 10 दिसाचो स्टॉल आसता. 10 दीस. माझे नाव रुद्र. आयजूच एक्झाम लास्ट पेपर आसले तुमची काय बरं जाला. दिवाळी सुट्टी स्टार्ट. सो हांगा दीस काडटलो काय नरकासूर करपाक. नरकासूर दीसभर हांगा मागीर नरकासूर. नरकासूर केन्ना करता रातचो करता. ओके तुका मारण बीन आसा तेजेर कितें आवडटा. जमीन चक्र पाऊस सुर्यो सगळें आवडटा. ओके तुमी आतां 10 वर्सांच्यान हांगा स्टॉल लायता. आतां रेट कितें वाडल्या काय तशेंच आहा कितें. ना मातसो रेट खूब वाडलेलो आसा. रेट वाडला. इन्क्रीज जाला. कारण कितें रेट वाडपाचो. कारण म्हणजे लेबर जे जाता ते जाग्यारूच लेबर मेळना तांकां. पयलीं चायल्ड लेबर आसताले ते एक्चुअल बरें केला सरकारान की चायल्ड लेबर बॅन करून. पूण मातसो इफेक्ट पडला हेचेर स्टॉकांचेर इफेक्ट पडला की स्टॉकाचो रेट मातसो हाय जाला. मटेरियल बी मेळना. मटेरियल वाडलेलें आसा. त्याचेर कॉस्ट वाडल्या. खूब फरक पडला. प्लीज आमी पळयता वर्सान वर्सा तुजे हांगा स्टॉल हय. सो ह्या वर्सा कितें नवीन कितें आयिल्लें आसा. या वर्सा नवीन व्हरायटी बरें हे येयला सेन्सराचे पंटो येयला कॅन्डल्स आहा मागीर आकाश दिवे येयला नवीन सगळे व्हरायटीज आसा मागीर लटकन्स आहा अश्यो पळय मागीर रोजांची आसा व्हरायटी भरपूर येयल्या फावटी. धंदो कसो आहा म्हणजे लास्ट इयर कितें उरले कितें स्लो जालें. धंदो सगळें आसलो धंदो सगळ्या टायमार तुका लोक सगळे तुका टायमार येता लोक. टायमार येता. हय ओके हे स्टॉल तुमी कितले दीस मेळ्ळे आसता. आमचे स्टॉल आमचे एक 10 दीस पासून आसता. 10 दीस. हय 8 ते 10 दीस. लायटीचे तुमकां ते लायट लावून दाखोवचे लायट कनेक्शन बी दिल्लें आसा म्हणजे. लायटीचे आतां कनेक्शन सगळे दिल्ले आतां लायतले लायटी आमी. लायट हय तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन आहा की ह्या वर्सा धंदो वाडटलो काय उरतले. धंदो ते काय आमी सांगूंक शकना की धंद्याचे आसता ते जातले ते जाता. ओके आमी पळयता की मायग्रंट भायल्याच्यान येवन खंय खंय ते शॉपां घालता तेज्या खातीर कितें इफेक्ट पडटा तुमकां. आतां ते आमी काय उलोवंक शकना लोक कितें घालता ते आमचे कितें ते आमी चलता आमचे. ओके आनी लोकांक मातसो तुजे एड्रेस सांग की हे जाय जाल्यार खंय येवपाक. तुमकां आकाश दिवो जालें हिंगा पणजे मार्केटी सायडीक आयनॉक्स ऑपोजीट. आयनॉक्स ऑपोजीट. हय या. तुम्ही पळयतात GNH. Lagi muji mai. Oh melo kitre. रस्ता पावस मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनकाच लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें. येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आहा. आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो हा. एक्सप्रेस
योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी दोतोरा वच मरे पळय